नमस्कार. आयच्या या रिपोर्टर्स अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. किती चल्ला गोंयभर, खंयची शारांत, खंयची गांवांत किती परिस्थिती आसा, हेल्थाची अपडेट कितें, पुलिसेची अपडेट कितें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. सगळ्यात पयलीं हांव आतां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आसा आमचे बरोबर, जे हेल्थाची अपडेट आमकां दितले. कितें आसा नक्की परिस्थिती गोंयांत आनी देशाची जर परिस्थिती पयली जाल्यार हळूहळू मातशी सिरियस दिसतात गजाली. त्याच सिरियसनेस गोंयच्या लेवलाचेर आसा काय कितें, आनी आसा जाल्यार मुखार आमकां कितें करपाची गरज आसा, ह्या गजालीचेर आमी भासाभास करतले. महेश, तुजे कडेन अपडेट कितें आहात तुवें सांगचें. प्रमोद, आज जेन्ना प्रुडंटान सकाळी ब्रेकिंग केल्या की जे 26 टेस्टी जे कंडक्ट केल्ले जीएमसी लॅबान ते सगळे नेगेटिव्ह आयले म्हणून एक बरी गजाल. आणि अजून मेरेन तरी 7च पेशंट आसात पॉझिटिव्ह गोंयांत. दुसरें म्हणजे आता सध्या इश्यू जाला तो सी फेरर इश्यू, तांकां हाडून तांकां क्वॉरंटायन करपाचें का ना ताचेर विशय चल्ला सध्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर. आणि तांकां हाडले जाल्यार तांकां खंय दवरप, खंयच्या हॉटेलांनी दवरप, ती फॅसिलिटीज तांकां अवेलेबल करपा खातीर सध्या हेल्थ लेवलाचेर कामाक सुरवात जाल्लेली आसा. सेकंड थिंग प्रमोद, एक गजाल सांगपाक सारकी दिसता की लोक अशे आतां पळयत म्हणजे आयज जर आमी सोमार, सो लोकांनी सोमार असो हांवें पळयला की आयज हांव भोंवतालो तेन्ना की लोक बिंदास भोंवतात अशे भायर वचोन. एक्चुअली ग्रोसरी आयटम्स जावं व्हेजिटेबल्स हे तुमकां तांकां जाय जाय त्या जाग्यार अवेलेबल आसात आनी लोकांक मेळ्ळ्यातूय ते. लोकांचो थोड्यांनी स्टॉकूय केला. प्लस म्युनिसिपालिटी लेवल जावं पंचायत लेवल जावं एनजीओ तांच्यांनी सुद्दां तांच्या घरा कडेन सामान पावयलां. इतली आतां लोकांनी एक्चुअली आतां लोकांनी मातसो तरी सिरियसली लॉकडावन घेवपाक जाय. कित्याक सांग, इंडियेन तर अजून तरी केसी वाडत आसात. आतां आमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान बॉर्डर अजून तरी सील आसात बॉर्डर. ती बॉर्डर जे ओपन केली जाल्यार कितें जावंक शकता हाचेर सुद्दां एक मिटींग म्हणजे हेल्थाचेर सध्या हेल्थ जे दोतोर आहात तेंचे अजून तरी अशें म्हणणें आहा की गव्हर्मेंटान इवन लॉकडावन एटलिस्ट बॉर्डर तरी अजून सील दवरपाचें. कित्याक एकदां जर म्हणटा बॉर्डर ओपन केलें आनी जर म्हणटा सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल गेलें जाल्यार खूब डिफिकल्ट जातलें. कित्याक ऑलरेडी बॉर्डर सील आसातूच. अशें ना की लोकांक सध्या कितें प्रॉब्लम आसा म्हणून. ग्रोसरी आयटम येवंक जाय ते येतात, जावं आनी कितें सगळें येता. सो बॉर्डर ओपन करून जावं रेल्वे जावं स्टार्ट करून अशे ट्युरिस्ट जावं येवन कितें बोवाळ जावंक शकता मागीर ते सिच्युएशन खूब आउट ऑफ कंट्रोल वचूंक शकता. सध्या सिच्युएशन बरें आसा. सेकंड थिंग आनी प्रमोद सांगूंक सोदता हांव की जेन्ना आमकां खबर आहा की एक पेशंट आयिल्लो जो बेंगलोर डेथ जाली त्या पेशंटाची, एक जाणटेली आशिल्ली. तातूंत एक पॉलिटिशियनूय आशिल्लो त्या प्लेनान. त्या प्लेनाच्या सगळ्या पॅसेंजरांक, हाय रिस्क आनी लो रिस्क पॅसेंजरांक जेन्ना क्वॉरंटायन केल्ले आनी तांचे रिपोर्ट काडले तेंचे सगळ्यांचे नेगेटिव्ह आयले. सेकंड थिंग आनी एक आमी गजाल आयकून जाणा आशिल्ली की धारवाडच्यान एकटो फॉरेनर ट्रॅव्हल केल्लो तेणी थ्रू गोवा. धारवाड कदंबा ट्रॅव्हल केल्या आनी तेन्ना एक बोवाळ पडलो की तेचे जितले पॅसेंजर कुशीक आशिल्ले हाय रिस्क आनी लो रिस्क तेंचे सुद्दां टेस्ट केले, तांकां क्वॉरंटायन केले, तेंचे सुद्दां सगळो रिपोर्ट नेगेटिव्ह तितल्या पॅसेंजरांचो. मागीर आनी मैसूर अशेंच जाल्लें, मैसूरच्यान कितें तरी गोवा कनेक्शन आशिल्लें, तांचे सुद्दां रिपोर्ट नेगेटिव्ह. आयज मेरेन तेंच्यांनी जे 7 पेशंट आसा, 7 पेशंटांचे जितले कोण कॉन्टॅक्टान आयले तितल्यांचे चडशे जाणांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह आसा. सो अजून तसो गोंयान व्हडलो ट्रान्समिशनाचो भंय ना. ओके. सो महेश, तुझे म्हणणें कितें आहा की लोकांनी जितली सिरियसली घेवपा जाय 14 तारीख मेरेन तितले सिरियसली लोक आतां घेनात आनी परत लोकां मदीं खंय तरी तो सिरियसनेस येवपाक जाय. हय, म्हजें तरी अशें म्हणणें, म्हणजे म्हज्या म्हणच्या परस हांव म्हणटा की हेल्थ दोतोरांचे जेन्ना आमी दोतोरां कडेन उलयता की तांकां अशें दिसता की लोकांनी अजून सिरियस जावपाक जाय म्हणून. कित्याक जर पेशंट जरी चड जरी ना मेळ्ळे, जरी 7 मेळ्ळे, रिपोर्ट जरी नेगेटिव्ह येतात जावं आनी कितें, म्हणून लोकांनी अशें पॅनीक जावंक जायना, पूण सिरियसली गोश्टी घेवपाक जाय आनी जाता तितली केअर घेवपाक जाय. आनी नुस्तें मेळटा जावं ग्रोसरी आयटम आतां सोंपतले तशें लोकांनी आतां तरी एक्चुअली पॅनीक जावंक जायना, कित्याक आतां स्टॉक सगळ्या गांवां भितर सुद्दां पावलेलो आसा. सेकंड थिंग प्रमोद, आनी एक गजाल आमकां कळ्ळें की पयलीं आमी जेन्ना म्हणिल्लें, आमकां जेन्ना सरकारान सांगिल्लें की 2 नेगेटिव्ह पेशंट जाले म्हणून, आनी मागीर ते पॉझिटिव्ह जाले म्हणून. एक्चुअली ते कशें आशिल्लें की तेंचे 2 रिपोर्ट येवपाचे आशिल्ले. पॉझिटिव्ह आशिल्ले ते नेगेटिव्ह जाल्ले. हय, सॉरी, पॉझिटिव्ह आशिल्ले ते नेगेटिव्ह जाले आनी मागीर परतून ते पॉझिटिव्ह जाले म्हणून. एक्चुअली लोकां मदीं मागीर भंय पडलो की पेशंट नेगेटिव्ह आसा परतून कसो पॉझिटिव्ह जालो काय म्हणून. पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह आसा पॉझिटिव्ह कसो जालो परतून. परत पॉझिटिव्ह जालो. व्हॉट इज द थिंग, ते दोगी जाण परत पॉझिटिव्ह जाले. हय, ते पॉझिटिव्ह जाले. आमकां पयरूच सीएमान सांगलें, ते दोगूय जाण परतून पॉझिटिव्ह जाले. एक्चुअली ते पॉझिटिव्ह जावंक ना, ते पयलींच्यान पॉझिटिव्ह आशिल्ले.
ओके कशें आसता जेन्ना 4 पेपर आमी म्हणटा ते आन्सर करतात 2 पेपरांनी पास जालो आनी फुडलेल्या 2 पेपरांनी फेल जालो म्हणून मनीस पास जायना अशें एक रूल आसता. तशें हय तेजे 2 टेस्टी तो पास जाल्लो आनी 2 हय टेस्टी उरिल्ले गव्हर्नमेंटान हय एक्चुअली डिक्लेअर करूंक जायना. सो लोकां मदीं सद्या कन्फ्युजन कशें जाला अरे तो पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह जालो नेगेटिव्ह आसा तो परतून पॉझिटिव्ह जालो सो तो हय सारकोच जायना दिसता. हय ओके महेशाचो हे आला मेन गजाल एक म्हळ्यार लोकां मदीं भंय पडलो एक्चुअली खरें म्हणजे तशें ना तें तो हय एक्चुअली पॉझिटिव्हच आशिल्लो तो 2 हय टेस्टी मेन म्हळ्यार तो पॉझिटिव्हच आशिल्लो तेजे 2 टेस्टी उरिल्ले सो 2 टेस्टी परतून तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो सो तो पॉझिटिव्हच आसा. ओके नो डावट पेशंट बरे आसात पेशंट बरे हय आसात 7 जाण हय केन्ना ना केन्ना तरी दोतोरांक अशें दिसता की ते नेगेटिव्ह जातले म्हणून पूण सद्या हय तरी 7 जाण पॉझिटिव्ह आसा. नो थँक्स म्हाका दिसता ही इम्पॉर्टंट गजाल लोकांनी लक्षांत घेवपा जाय की जे 2 जाणांक नेगेटिव्ह जाल्ले तांचे रिपोर्ट 2 गजालींचे नेगेटिव्ह आयले पण उरिल्ली ज्यो 2 टेस्टी आशिल्ल्यो त्या टेस्टी भितर तांकां परत पॉझिटिव्ह दाखयिल्ल्यान आय बिलीव दे आर स्टील कन्सिडर्ड एज पॉझिटिव्ह एंड दे आर शिफ्टेड बॅक टू हय कोविड हॉस्पिटल सो ते आयसोलेशन अजून आयसोलेशन आहा थँक्स महेश हय आता आमचे मुकेश कुमारा मारे वता मुकेश ऑन पुलिस फ्रंट क्या अपडेट्स है प्रमोद, जैसा कि महेश ने कहा कि ये सीरियस कंसर्न है गोवा गवर्नमेंट और गोवा पुलिस के लिए कि बिना जरूरत के लोग बाहर ना निकले। लोग जो है सो सही बात है, पुलिस ने भी ये महसूस किया है कि चीजों को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि गोवा में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से नंबर ऑफ केसेस कम है। ये मानना होगा कि अगर मूवमेंट इस तरीके से बढ़ता रहे तो इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए लोगों को इसमें सीरियसली लेना चाहिए। हालांकि गोवा पुलिस एक तरफ से फाइन भी कर रही है, लोगों को रोक भी रही है, समझा बुझा कर उन्हें घर वापस भी भेज रही है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऑफ वायलेशन 4000 को पार कर चुकी है और मोस्टली केसेस साउथ गोवा में देखने को मिलता है। बाकी लोगों का मानना है, गोवा पुलिस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि साउथ गोवा में गांव ज्यादा है, गांव के लोग समझते हैं कि उन तक एक कोरोना वायरस नहीं पहुंच रहा है, तो इस कारण से इस मूवमेंट उनका हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, सभी को समझना होगा कि एक कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन विद इन 14 डेज या उसके 1-2 दिन आगे पीछे भी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ मैं गोवा पुलिस की इनिशिएटिव की बात करूंगा तो एक बहुत अच्छा गेस्चर देखने को मिला है बिचोलिम पुलिस स्टेशन की तरफ से। 13 दिन पहले वहां पे पीएसआई किरण मामलेदार एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केस में मौत हो गई थी, तो उसकी याद में 13वें दिन सारे जो स्टाफ हैं बिचोलिम पुलिस स्टेशन के, उन लोगों ने अपने पास से ही पैसे कुछ जमा किए और उस पैसे का यूटिलाइज करके उन्होंने ग्रोसरी खरीदा और उस बिचोलिम पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जितने भी इल्डरली एंड नीडी पर्सन्स हैं उसको ग्रोसरी प्रोवाइड किया गया है, तो एक बहुत अच्छा गेस्चर है। एक तीसरा केस जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि एक केस नावेली साउथ गोवा में देखने को मिला कि एक पर्सन ने तबलीग जमात में शामिल हुए एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पास किया था पुलिस को, और इसका नतीजा हुआ था कि पुलिस ने उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया था, बट उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने जो इंफॉर्मेंट है उसको अटैक किया। हालांकि इस मामले में 2 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, दोनों काउंटर एफआईआर है और कुल मिलाकर के 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और 2 माइनर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिसको अपना घर भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो ये अच्छी बात है समाज की सुरक्षा के लिहाज से, उस इंडिविजुअल के सुरक्षा के लिहाज से, तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गोवा पुलिस का एक क्लियर मैसेज है कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इंडल्ज पाया गया इस तरीके से, रादर गोवा पुलिस इंकरेज करना चाहती है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तो पुलिस को या हेल्थ अथॉरिटीज को या जो 104 हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसको संपर्क करे। तो इसलिए ये भी अपील है गोवा पुलिस से कि ऐसे इंस्टांसेस को इनकरेज किया जाए, न कि जो इन्फॉर्मर है उसको किसी तरीके से सॉल्व किया जाए। प्रमोद। हाँ थँक्स मुकेश, व्हेरी इम्पॉर्टंट अपडेट। म्हाका दिसता आमची दोन्ही सुरवातीची रिपोर्टरांनी जी गजाल सांगल्या लोकांक ती गजाल म्हळ्यार लायटली घेनाकात। परत खूब जाण रस्त्यार काम नासतना भोंवतना दिसतात, हे सगळ्यांच्या आंगार येतलें
देशाची परिस्थिती पळयात, ज्या रितीन केसी वाडटात आणि मरतल्यांचो आंकडो वाडटा तो कृपा करून ती परिस्थिती गोंयचेर हाडनाकात. म्हाका दिसता हें सगळ्यांत महत्वाची गजाल. आमचे बरोबर आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार जॉईन जाल्यात. लौकीक कितें आसा आयची अपडेट आणि मुख्यमंत्र्याच्या आयची पत्रकार परिशदेंतल्यान आमी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता? ओके, मुख्यमंत्र्याचे म्हणजे काल आयतार जालो आणि आयतार आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री पणजे येवना म्हणून त्यांनी म्हटलें आपण पणजे येयलो जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेतो. काल त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवना. त्यांनी म्हाका दिसता साखळेत आपलो दीस घालयलो. गॅपान ही प्रेस कॉन्फरन्स जाता हितून खुबशे पेंडिंग इश्यूज आहा ते कव्हर जातले. स्पेशली तुम्ही हांव आतां सद्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या भायर आहा तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान. आणि तुमकां फाटल्यान जे लोक दिसता ते सी फेरर्स असोसिएशनाचे लोक आहा. नरेन सावयकर जे NRI कमिशनर आहा गोंयचे, ते वयर मिटिंगेक आहा CMA बरोबर. सी फेरर्स जे म्हणटा 7 ते 8 हजार सी फेरर्स जे जगभर आहा आनी तांकां हाडपाचो ही मिटींग जातली. ही मिटींग फक्त गोंया पुरती जावन उपकारना. सो तिका मेन सपोर्ट लागतलो तो केंद्र सरकाराचो, जो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीन स्ट्रॉंग डिसिजन घेवन तांकां थंयच्यान दुसरे कंट्रीन जे कंट्रीन ते आहा ते हाडचे पडटले. ते भायर जे क्रुजाचेर बी आहा तांकां ती क्रुजूच मूव करून हाडटले काय तांकां मागीर फ्लायटान घालून हाडटले वा एक खंयचे कंट्रीन तांकां एकीकडे करून हाडटले. ते सगळे मागीर ते फुडल्यो गजाली. ते भायर अशें बी आमकां आतां कळ्ळां की क्रुजावयले काम करपी सोडून अशे गोंयकार आहा वा अशे इंडियन्स आहा ते हरशीं कंट्री भितर रावता, म्हणजे US UK भितर रावता. आनी थोडे आतां कॉन्टॅक्ट करपाक लागले की आतां आमकां येवपाक जाय. जेन्ना केंद्र सरकारान लॉकडावन करता आसतना इंटरनॅशनल फ्लायट 21 तारखे उपरांत येवच्यो ना, 21 मार्च उपरांत येवच्यो ना अनावन्स केले, तरी आसतना ते थंय रावले. पण तांकां आतां दिसता आतां ते कंट्रीज चड हितून कडक हितूंतल्यान गेल्ल्या कारणान, चड केसीस थंय जाल्ल्या कारणान, चड डेथ जाल्ल्या कारणान तांकां दिसता इंडिया ही खूब सेफ आहा. आतां तांकां येवपाची इच्छा जाल्या. सो ते आपले पद्दतीन सरकारा कडेन कनेक्ट जाता. कोण आपले वळखीचे गोंयान आहा वा इंडियन्स आहा थंय कनेक्ट जाता आनी ते म्हणटा आमकां बाबा कशें कितें हेल्प करपाक सोदता तुमी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान, तर आमकां येवपाचें आहा म्हणून ते आतां मॅसेजी थंयच्यान येवपाक लागल्या. तो एक मुद्दो जालो. दुसरी आयज एक नोटीस येयल्या आमकां की ह्या एप्रिला सावन देशभर सेन्सस जो जातलो 2021 तेजे काम चालू जावपाचें आसलें. ते तो बरोबर तिजी कामां जावपाची आसली एप्रिला सावन. तेज्या खातीर खूब मागीर बोवाळूय जाल्लो, दिसभर एजिटेशनां जाली ते CCA लिंक करून. तेजें काम सद्या बंद उडयलां. ते नोटिफिकेशन केंद्राच्यान पयलीं येयलें आनी आतां गोंय सरकाराच्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटानूय नोटिफिकेशन काडलां की हे जे सेन्ससाचें काम आहा हें आमी सद्या अंटील फर्दर ऑर्डर्स बंद उडयता. म्हणजे ते काम दारांनी वचून करपाचें आसता. प्रत्येकाच्या दारान ऑफिसराक वयचें पडटा, तेंची डिटेल्स घेवचे पडटा, कितले नवे मनीस मूव जाले एके जाग्यार दुसरे, सगळे डिटेल्स तांकां सेन्ससान लागता. तितून इन्कम ग्रुप, कास्ट बीस्ट सगळे येता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली दारांनी वचून तांकां मायन्युटली स्टडी हें करचो पडटा, डेटा तांचो तयार करचो पडटा. त्यो आयच्या परिस्थितीन, आयची परिस्थिती देशभर आनी जगभर आहा तितून करप शक्य ना. त्या खातीर तेंच्यांनी आतां हे नोटिफिकेशन इश्यू केला की आमी बाबा हे NPR आनी सेन्ससाचें काम आहा ते स्थगीत दवरतले, चालू करचे ना अंटील फर्दर ऑर्डर्स म्हणून. ओके, थँक्स लौकिक. विल कम बॅक टू यू. आमचे बरोबर विक्रम आसा वास्को सावन. ताजे उपरांत आमी सावयो मारामांतले मडगांव, कारण सी फेरर्सांचो इश्यू जो आसा तो सिरियस जायत चल्ला. विक्रम, कितें आहा परिस्थिती? तुका घेता मागीर सावयो मारामांत सी फेरर, फ्लायटांची परिस्थिती, इव्हॅक्युएशनाची परिस्थिती, व्हॉट इज द रियल सिच्युएशन रायट नाव? सर, वास्कोच्यान डेली बेसिसाचेर 2 जावं 3 रिलीफ फ्लायट हे कंटिन्युअस वेगळे वेगळे देशांतले जे स्ट्रँडेड पॅसेंजर आसलेले फॉरेनर्स तांकां हे व्हरपाक लागल्या. काल एक 2 फ्लायट्यो गेल्यो. दे हॅड लेफ्ट टू UK ऑल्सो. आतां नवें एक आमकां आयकूंक आयलां की UK गव्हर्नमेंट जे आसा तांच्यांनी तांकां खंय जायत्या लोकांनी कॉन्टॅक्ट केला जाल्यार अबाउट 3000 इंडियन्स जे ब्रिटिशर्स वर स्टक इन इंडिया. सो तांकां लागून एक स्पेशल प्लेन येवपाचें तांच्यांनी एक अनाउन्समेंट केलां.
म्हणजे एक स्पेशल प्लेन विल कॅरी सम पीपल फ्रॉम हियर फ्रॉम इंडिया टू UK आणि तातूंतल्यान 8 तारखेच्यान 10 तारखे आणि 12 तारखेक हांगच्यान गोंयाच्यान लंडन वचपाची एक फ्लायट तांच्यांनी ऑलमोस्ट दे आर कमिंग ऑन अ डिसिजन. अजुनी दे आर इन अप्रुवल स्टेज. आता मेरेन सर 2963 पॅसेंजर्स आणि 31 इन्फंट्स हॅव बीन टेकन टू डिफरंट स्टेट्स डिफरंट कंट्रीज लाईक स्पेन, UK, जर्मनी, फ्रान्स वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी फ्रॉम द 25 मार्च आत मेरेन 2963 पॅसेंजर्स व्हेल्या. दुसरे वास्कोन एक मेन गजाल म्हणटा ती बिकॉज वास्को इज अ पोर्ट टाउन. हांगा जायते पीपल आर डिपेंडंट ऑन देअर सॅलरीड पीपल. सॅलरीड पीपल म्हणटकर तांचे हे लॉकडावनाक हातून परिस्थितीन तांकां केन्ना पेमेंट डिले जाता, थोड्या लोकांक पेमेंट मेळूंक ना वा मंथ एंड आसा. सो तांची एक बेसीक वरी आसा म्हणटा ती अबाउट देअर लोन्स. जेन्ना आमी थोडे कोऑपरेटिव्ह बँक्सा कडेन उलयले तेन्ना तांच्यांनी सांगलां की द गव्हर्नमेंट हॅज अनाउन्स्ड की आमकां 3 महिने मॉनिटरी मेळटले. पीपल कॅन पे ज्या थर्ड 3 महिन्याक तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. पूण कोऑपरेटिव्ह बँक्स इन वास्को आर सेइंग तांचे कडेन कसलेंच ब्लॅक एंड व्हाईट ना. दे हॅव गॉट नथिंग रिटन अबाउट दॅट. तांचें म्हणणें आसा की बँक कॅन आयदर रिशेड्यूल देअर इन्स्टॉलमेंट्स और 3 महिने जरी तांकां इन्स्टॉलमेंट मेळना जाल्यार 4थ्या म्हयन्यान तांच्यांनी 3 हाजें पेमेंट करचें पडटलें. आनी एक मुख्य गजाल म्हणजे आतां इन एंड अराउंड वास्को एक मेजर हब म्हणटा तो वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. जेन्ना आमी सकाळीं वेर्नाक एक खबर काडली तांचें म्हणणें आसा की जायती इंडस्ट्रीज ज्यो आसा बिकॉज ऑफ द लॉकडावन दे आर गोईंग थ्रू अ बीट ऑफ सफरिंग म्हणजे कितें जे मायक्रो इंडस्ट्रीज आसा जावं जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा तांकां तांचेर लोन आसा. गव्हर्नमेंटान एक कायदो काडला की खंयच्याच कंपनीन कोणाची सॅलरी कट करची न्ही जावं तांकां कंटिन्यू करचो. सो तांचे जेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमची परिस्थिती कितें आसा, थंयचे जे लोक कामाक आसा म्हणजे वास्कोच्यान जायते लोक वेर्ना कामाक वता तांचें कितें जाल्यार तांच्यांनी सांगलां की दे वील सून मीट द चीफ मिनिस्टर. तांचें म्हणणें आसा की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आनी मायक्रो इंडस्ट्रीज जी आसा स्पेशली तांकां खंय भरपूर त्रास जाता बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी गॉट ओव्हरहेड, तांचे लोन आसा, तांकां पगार दिवचो पडटा. सो दे आर कमिंग आउट अँड वर्किंग अ वे वेर द गव्हर्नमेंट थ्रू द ESI लेबर वेलफेअर फंड हांतूंतल्यान गव्हर्नमेंट शूड पे हाफ द सॅलरीज, इंडस्ट्रीज विल पे हाफ द सॅलरीज. तांच्यांनी हेंय सांगलां की अगर इंडस्ट्री जरी सर्वायव्ह जावपाक जाय फुडें देर शूड नॉट बी अ स्कोप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. then the industries will meet the CM and then they will discuss की कशें इंडस्ट्री वाचूंक शकता, जे तांची इलेक्ट्रिसिटी जावं तांचे कितें आसा वेवर दिवंक मेळटा काय थोड्या जाग्यांनी. बिसायड्स दीस हांगा नुस्त्याचें जेन्ना आयज एक नोटिफिकेशन आयलां की ओन्ली कोल्ड स्टोरेज जावं कोणें स्टोर करून दवरलें तें नुस्तें विकूंक मेळटा तेन्ना आयज मार्केट ओपन जालें. पूण एक कन्फ्युजन आशिल्लें तांचें म्हणणें आसा की आमकां होलसेलर जेन्ना विकूंक शकता जाल्यार मार्केटान कोण येना. जेन्ना होलसेलरा कडेन जरी गर्दी भरता मार्केटाची गर्दी CMाक दिश्टी पडटा जावं गव्हर्नमेंटाक दिश्टी पडटा, होलसेलांची दिश्टी पडना अशें तातूंत एक वाद जाला. अदरवायज द सप्लाय इन वास्को फॉर ग्रोसरीज जावं फिश एवरीथींग इज ओके, एवरीथींग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. कांयच पॅनिक सिच्युएशन ना. पुलीस मातशें आतां कडक कारवाई चालू केल्या. थँक्स विक्रम. आय गो टू सावयो नाव मडगांव. सावयो, सी फेरर्सांचो इश्यू दिसान दीस सिरियस जायत वता. तुजे कडेन एक खूब जाण लोक उलयतात, कितें म्हणटात, सजेशन्स कितें आनी इश्यू हो मुखार कसो व्हरपाचो अशें कांय जाणांचें म्हणणें आसा. प्रमोद, म्हाका सकाळीं 4 वरांचेर एक फोन येयल्लो फ्रॉम द शीप की आमचे गोंयकार जे बोटीचेर आहात तारवडी ते म्हणटात की बाकी तेणी आपणाची जे सिटीजन आहा पोर्टार व्हरोन देंवयता आनी तांकां ते आपणाच्या गांवां व्हरतात ते. पूण आमचे जे गोंयकार इंडियन आसा न्हू तांचे ते अजून बोटीचेर तशेंच आसात. ते म्हणटात अजून मुवमेंट जालना. सो तेणी एक रिक्वेस्ट केला सेंट्रल गव्हर्नमेंट तसोच गोवा गव्हर्नमेंटाक की तेणी हे सिरियसली घेवन, कित्याक ते म्हणटात इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे ऑन द बोट. दे हॅव बीन आयसोलेटेड, केप्ट इन अ रूम आनी तेंचे फॅमिली जे गोंयांत आसा दे आर व्हेरी मच डिस्टर्ब. तांकांय जाय ते केन्ना काय ते पावपाक खंय पावले तेंचे क्वॉरंटायन जाल्यार क्वॉरंटायन करून एटलिस्ट ते लोकांचे फॅमिलीचे हे आहा की ते सेफ घरान पावचे म्हणून. आयज म्हाका दिसता एक तेंचे डेलिगेशन विथ द सी फेरर्स एसोसिएशन दे वर सपोज टू मीट द चीफ मिनिस्टर विथ द प्रेसिडेंट डिक्सन. हे सगळे येवन ते CMा मेळपाक जाय म्हणजे हे सिरियसली घेवचे म्हणून तेणी सेंट्रल गव्हर्नमेंटा लागीं मागोवन ते जाता तितले बेगीन तांकां हाडची म्हणून गोंयांत. हो आलो सी फेरर्सचो इश्यू. सो आय थिंक सो that meeting is going on with the chief minister right now with our ex MP Naren Saraikar is also there, the
कमिशनर. आणि बाकीची सर मार्केट बी सगळी मारगांवान चडशी ओके आहा. आणि आता लोक म्हणटात पयले जे डॉक्टर्स आसात न्हू ते तांचे प्रायव्हेट क्लिनीक आसले ते बंद आसले. पूण आता फ्रॉम सॅटर्डेसान ते प्रायव्हेट क्लिनीक ओपन जावपाक लोकांक आता वखदां मेळटा आनी दोतोरूय मेळटात. सो एक हे आसलें की जाचे अपॉयंटमेंट आसले दोतोर मेळपाना दोतोर आसना. सो दोतोरूय बी आतां आपल्या क्लिनिकाक येवपाक लागले. आनी एक इन्सिडंट जाला सर आयज सकाळीं वेलीचो सरपंच आसा आनी फुटबॉलाचो प्रेसिडेंट सावियो तेणे एक ट्रक हाडलो रातचो आनी तेणे मागीर तो कुंकुली पुलीस स्टेशनाक वयलो. मागीर थिंगा कितें तें हें केलें आनी पुलिसीन सावियोकूय अरेस्ट केलो. आनी आतां सद्या बेलीचेर आवट जाला. सावियो कितें म्हणटा जो तेणे पळय परमीट आसलो तो इट वॉज फॉर एप्रील 1st and 2nd. टुडे इज एप्रील 6th. सावियो हें म्हणटा की एप्रील हे म्हणटा तो विथ द पुलीस एरियेट हे तरी पूण नुस्त्याक खंयचे तरी पावतात. आनी मडगांवा पासून तर नुस्तें मेवता. ते खंयसून येता नुस्त्याक ते कांय कळना कोण खंयसून हाडटा. आनी बी घेवन हे बसतात आनी नुस्त्याक दितात. तशें आतां लोकांनी खंय सर वेजिटेबल स्टॉल ओपन केल्यात फुटपाथीचेर आनी खंय मेवता. तशेंच आमचो एसटीपीडी जे रिटेल मार्केट आसलें थिंगाय बी आतां तेणे ओपन केला. आमचो एसटीपीडी चेअरमॅन बाबाशान ताणें एक डिसिजन घेवन मिटींग करून आतां 8 ते 12 ग्रोसरी मेळतात. आनी लोकांचे आनी कंप्लेन आसा की आतां ज्यो ग्रोसरी मेळटा ते रेट हाय आसा म्हणून. सो अजून तुगेले रेट तुगेले मार्केटाक तर कांय जाण हाय दवरतात. थँक्स सावियो. प्रभू फोंडेसान जॉईन जाला आमचे बरोबर आनी आय थिंक ही इज कवरिंग अ स्टोरी अँड ही इज ऑन दी स्पॉट. सो विवेक किती अपडेट आसा आनी वेर आर यू अँड वॉट इज द अपडेट फ्रॉम फोंडा? विवेक म्हजो आवाज येता? विवेक किती आहा अपडेट फोंडेची? प्रमोद हय सांग. आयकूं येता? हय सांग. सध्या अपडेट म्हणल्यार अशी की हांगा ते उजगांव गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आहा. ह्या मीट कॉम्प्लेक्स कडेन जो घुमलदार जागो आहा हांगासर राती पोलिसांनी रेड मारल्या एक 11:30 सुमाराची. आनी इल्लिगल हांगा स्लॉटरिंग चलतालें. ते स्लॉटरिंग तेंच्यांनी अटॅच केल्लें आसा. आनी आतां वेटरनरी डॉक्टर तशेंच पोलीस येवन हाजो सगळो पंचनामा केला. जवळ जवळ 500 किलो मांस तेंकां मेळ्ळा. आनी हे कत्तल जाल्ले ते सगळ्यो म्हशी जवळ जवळ 2 म्हशींचे कत्तल जाल्ले आसा. आनी हे आतां आमी चेअरमॅन सत्यविजय नायक हेका कॉन्टॅक्ट केलो जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो चेअरमॅन आहा. तो परत सांगता की लोकांनी मिसगायड जावचे न्ही की गोवा हे बीफ आहा ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे न्ही तर हे कोण तरी इल्लिगली हांगा स्लॉटरिंग करतालो. आनी हे खूब तेंप जाले हांगा चालू आहा. पण कोणाचीच हांगा नजर वचनासली कित्याक की सामके आयसोलेटेड प्लेसीर आहा. आनी तो सामको भितर घर बीर बांदून आहा. तेका कोमुलदार जाग्यारूय घर कोणी बांदून दिले हें खबर ना. पण म्हशींचे कत्तल करून तो मांस विक्री करतालो. आनी हे गोंया भितरूच म्हाका दिसता कोण तरी मांस हे खाताले म्हणल्यार अनहायजिनिकली हांगा स्लॉटर जावन हे मांस गोंया भितर विकले वताले. आनी आतांच तेका 2 जाणांक पुलिसांनी काल डिटेन केल्ले आहा. आनी जे मांस आहा ते सगळे आतां चेक करून ते आतां ताब्यान घेतलेले आहा तेंच्यांनी. ते आतां डिस्पोजल करपाची तेंचे वाटेर आसा. प्रमोद या थँक्स विवेक. म्हाका खबर आहा तूं फिल्डार आसा. हांव तुका चड डिस्टर्ब करना बट यू केम ऑनलायन टू गिव दीस अपडेट. सो थँक्स अ लॉट. हांव आतां ओमकार फळारी आसा आमचे बरोबर म्हापशा सावन. ओमकार, म्हापशेची अपडेट कितें? वॉट इज हॅपनिंग आनी सिच्युएशन कशी आहा? बाजार जावं किंवा बाकीचे गजाली जावं लोकांक कितें त्रास जाता काय कितें? वॉट इज द थिंग? प्रमोद, ओव्हरऑल पयले जाल्यार पयलीं जे लोकांमध्ये पॅनिक जाल्लो की मोदीन 21 दिसाचो लॉकडावन केलो. लोकांनी चिंतले की बाबा आमचे फुडें ग्रोसरीचे कशें कितें जातलें म्हणून लोकांनी सगळ्यांनी बाजारांत तशेंच ग्रोसरीच्या दुकानांनी भरपूर गर्दी केल्ली तेन्ना. पण आतां सिच्युएशन पळयता लोकांमध्ये तो पॅनिक ना. लोकांकडे म्युनिसिपालिटी मागीर तशेंच आमदार गव्हर्मेंटा कडल्यान खूब फॅसिलिटीज लोकां खातीर मेळ्ळ्या. लोकांक घरा पर्यंत ग्रोसरी मेळ्ळ्या. तेज्या खातीर लोक चडशे अशे
मेडिसिनेक जाल्यार ते फार्मासीन बी वयतात, पण अशें ग्रोसरी खातीर नाल्यार भाजे खातीर अशी खंयसरूच अशी गर्दी दिसना. कित्याक सांग तांकां सगळे खंयचो आतां म्युन्सिपालिटीन वाड्या वाड्यांनी आतां भाजयेचे स्टॉल हे वाड्या वाड्यांनी म्युन्सिपालिटी अंडर दवरलेले आसा. थंयसर लोक येतात, थोडे होम डिलिव्हरी करतात. हेच्या खातीर म्हापशान तरी अशी पॅनीक जी आतां पॅनीक जावंक ना लोक. तशेंच काल मोदीन लोकां कडेन मागले की रातचे दिवे लावप म्हणून. काल हांव स्वता रिपोर्टिंग करपाक भायर सरलो तेन्ना फूल म्हापशान भोंवलो. जाल्यार म्हापशान फूल सपोर्ट हो दिसलो म्हाका तरी दिसलो. लोकांचे लायटी बंद आसून सगळे दिवे दिसताले. हे म्हाका शुटींग करपाक बरें दिसलें. प्लस खूब बरें दिसलें म्हाका शुटींग करतना, कित्याक लोकांनी खूब रिस्पॉन्स दिल्लो मोदीच्या हेका. प्लस विक्रम सांगता तशें की थोडे फॉरेनर्स हांगा गोंयान आसले तांकां शिफ्ट करतले म्हणून. तशेंच काल हांगा US एम्बेसीन जे गोंयान US चे सिटीजन आसले तांकां व्हरपाचे काम US एम्बेसीन केल्ले. काल म्हापशेच्यान 3 बश्यो ही टोटल 63 US सिटीजन आसले गोंयान. तांकां गोंयच्यान बॉम्बे येयले, बॉम्बेच्यान तांकां शिफ्ट करतले गोंय. ओके, थँक्स अ लॉट ओंकार. म्हाका दिसता आनीकय अपडेट्स आमच्यांनी घेवपा आतां, पण म्हजो वेळ सोंपला. आनी गोंयकारां एकूच गजाल सांगता की जे आमचे रिपोर्टरांनी सुरवाती सावन सांगलां, तुमी घरा कडेन रावात. जो मेरेन एमर्जन्सी गरज आसना तो मेरेन घरांतल्यान भायर सरनाकात. धोको टळ्ळो ना. आनी 8 दिसां उपरांत आमकां एक्चुअल सिच्युएशन कळटलें. आनी जेन्ना लॉकडावन जेन्ना सोंपतलो तेन्नाय एक्चुअल सिच्युएशन कळटलें. देशा भितर परिस्थिती गंभीर जायत आसा हाची जाणीव दवरात. आमची रिपोर्टर फिल्डार आसात एकाच कारणा खातीर की कितें चल्लां गोंया भितर, लोकांक कितें त्रास जाता काय कितें जाल्यार ते ऑथॉरिटी म्हळ्यार पावोवपाचे, ते त्रास सोडोवपाचे, सोंपे करपाचे, ना करपाचो प्रयत्न करचो. म्हणून आमचे रिपोर्टर सगळी रिस्क घेवन फिल्डार आसात. तर हाची जाणीव दवरची की आमी जेन्ना थंय काम करतात तेन्ना तुम्ही जर रस्त्यार आयले जाल्यार हातूंतल्यान कोणाचेच बरें जावचें ना. We will bring the facts to you. We will bring the updates from your own cities, own areas to you. Stay at home, I think, is the only message we can give you today. इतल्याचेर थांबता. I am really thankful to all my reporters for sharing all these updates. Thanks a lot. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.